राज्यात कोयराची समस्या नेटान वाढत असा, मात थांबपाचे नाव घेना। कारापूर सवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या वाढत असा। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच असा। कोयराचे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळे उपाय येवजण करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना। पंचायत वाठारात येवपी वाठातेव वाठारात बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर सुको आणि ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत असतात। हो कोयर कुसून सध्या वाठारात घाणी पातळिल्ल्यो असा। शुक्रारा थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देऊन वाठार नितळ केला, मात आता पंचायतीच्या कामाचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला। एवरीडे हांगा पळयता, लास्ट टायम कितके फावटी हांगा व्हिडिओ काडून काडले की हांगा स्पॉट जाला, ब्लॅक स्पॉट जाला कचऱ्याचो। वाठार म्हणून जाल्यार अशें कित्याक पयलीं आमी वाठार म्हणल्यार आमकां ग्रीनरी व्हडा बी व्हड बी हांगा आमी पळयताले। आतां पळयत जाल्यार हांगा कैरूच ल्हानपणा आमी येताले वाठार म्हणल्यार हांगा मोर आनी न्हंय हांगा वातावरण मातशें बरें आसलें हिरवेगाचें। आतां हांगा येवन पळयत जाल्यार आमी आतांच्या काळान वाठार म्हणल्यार विजीट करता जाल्यार फक्त दोळ्यार एकूच येता आमचे फक्त कचरो। खंय गेल्यार कचरो। इवन आमचे हे जे सुपर मार्केटान कितके हांगा बिचोलचे लोक येता आनी खुबशे हांगाचे भितरचे सरावंडींग लोक आहा पळय सुपर मार्केटान हांगा येतात सामान घेवपाक, भुरग्यांक बी हाडटा। सगळें पळयत जाल्यार हांगा वास, हांगा इतको वास म्हळ्यार कोण रावूं शकना हांगा। हांगा आतां आमी इनिशिएटीव घेतला आमचे वाड्यावयले भुरगे, बाबा आज कितें फाल्यां आमची ईद आहा, आमी पंचायतीन बी सांगून पयले बाबा अशें हांगा कोण लक्ष घालीत ना। एवरी टायम कितके फावटी हांगा प्रायज घेतले आनी कितके फावटी आमी सांगले बाबा हांगा कचऱ्याचें कितें आहा ते सॉर्ट आउट करा म्हणून, अजून करून कांय जावंक ना। म्हणजे आज आमी कितें चिंतलें की फाल्यां हांगा खूब जाण येतले ना, फाल्यां आमची ईद बी आहा आनी फाल्यां खूब जाण आमचे फ्रेंडां बी येतले आनी एंट्री म्हणली जाल्यार सारकें जाता वाठाराचें म्हणल्यार आनी एक तर घाण आसात हांगा आनी घाण वाडलेली आहा। म्हणून आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आज मातशें क्लीन करपाक। आज आमी आज फ्रेंडां सगळीं एकठांय जाला। आतां आमी 4-5 जाण आमी स्टार्ट करपाक चिंतला हांगा साफ सफाई आतां करपाक चालू केला। आतां म्हाजें म्हणपाचें एक गजाल, आतां आमी पंचायतीक फोन केल्लो हांवें। पंचायत कितें म्हणटा, आमचो गाडी एक दीस सोडून एक दीस येता। आतां गाडीचे प्रॉब्लम कितें जाला, ते MRF शेड म्हणून मारला तेंच्यांनी। ते कितें म्हणटा, ते शेडवाले कितें म्हणटा की आमी हो कचरो घेना, कारापूरचो आमी कचरो घेना। जाल्यार खंयचो कचरो घेतलो, आमकां हे एक येता। ते कितें म्हणटा, तेंच्या लोकांचें कशें आहा, ते सगळी घाण पडलेली आसा। कचरो हाडटा हांगा डंप जाता न्हू, ते सगळे कचऱ्याचे घाण जाल्ले आसा म्हणून ते घेना म्हणटा। वाठार देवचो आतां आमी वचपा आनी आमी कचरो घालपाचो खंय, हे लोकांचो विशय आहा। कचरो घालपाचो खंय आनी कचऱ्याचें कितें तरी वेवस्था हांगा करपाचें। आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजें मातशें लक्ष घालपाचें की वाठार देव आनी हे सरावंडींग कारापूर सरवण पंचायतीचो कचरो कितें आहा हेजें मातशें सॉर्ट आउट करून घेवपाचें कितें आहा तें। पण हांगा कितें जाता, ते कचऱ्याचे न्हू वयरसून येता वयता लोक, ते कचऱ्याची पोती उडयता आनी वयता। आमी बी कितें कोणाक सांगपाक गेले जाल्यार ते आमकां आरते परते सांगतले आनी कितें करपाचें, तुमी कचऱ्याचे सॉर्ट आउट करून सोडा ते। आनी वाठार हांगा सगळे घाण जातले, रस्त्यावयले लोक गाडयेन वयता पोती उडयता आनी वयता। आमी कितें करपाचें आतां, हे पंचायतीचे ते MRFान हितून शेडान बी घेना खंय वाठार देवावयले, आनी आमी कितें करपाचें, तुमी चिंतून सॉर्ट करपाचें। खंयसून उडयतात आनी वयरसून उडयता, बायपास गेला पळय ते पोती वयरसून उडयता आनी कितें करपाचें, कोणाक सांगूंक मेळना। सांगपाक गेले जाल्यार ते मागीर झगडीचे वावर जातले, ताका लागून कोण सांगपाक बी सोदिना। पंचायतीची गाडी येता, डेली तरी येवचे ना ते, 2 दिसांनी 4 दिसांनी येता, पण तांकां कितें आहा ते व्हरून दिवचे पडटले। आनी बालदी बी भरून दवरले जाल्यार तेंचेर वरना, बालदी थंय उरतले ते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।